तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. आयचो हो विशेष तराचो व्हिडिओ पोरण्या सोल्ल्यांतलो प्रवाद नव्या सोल्ल्यांत पूर्ण जाल्ल्या विशयांतलो जावन आसा. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळया. व्हिडिओंतले 11वें सवाल तुमकां जाप दिवच्याक दवरलां. कोण पयलें सारकी जाप कमेंट करतागी तांकां नेक्स्ट व्हिडिओर अभिनंदन पाठयता. आदल्या व्हिडिओर पयलें सारकी जाप कमेंट केल्ल्यांचें नांव ह्या व्हिडिओच्या अखेरीक तिळसिता आनी उल्हासिता. तर आतां चड वेळ काडिनासतना आयचो व्हिडिओ सुरू करया. पयलें सवाल जेजू एक अंवकारितांव जल्मतलो म्हणून खंयच्या प्रवाद्यान प्रवाद केला? ए. मिका, बी. दानियेल, सी. इजाइया, डी. जेरेमिया. सारकी जाप सी. इजाइया. इजाइया 7वो अध्याय 14वी वळ. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून नांव दवरतली. हो प्रवाद मातेवाच्या वांजेलांत 1 अध्याय 23वी वळ. एक अंवकार स्त्री गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. हांगासर हो प्रवाद जारी जाला. दुसरें सवाल जेजू खंयसर जल्मतलो म्हणून प्रवाद केल्लो? ए. नजरेत, बी. जेरुसलेम, सी. बेथलेहेम, डी. गलिलिया. सारकी जाप ऑप्शन सी. बेथलेहेम. हो प्रवाद मिकाच्या पुस्तकांत वाचूंक आमकां मेळटा. मिकाचे पुस्तक 5वो अध्याय 1 वळ. पूण तूं बेथलेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायेलाचेर राजवडकी चलोवची आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. हो प्रवाद मातेवाच्या वांजेलांत 2रो अध्याय 1 वळ. जेजू जुदेया प्रांत्याच्या बेथलेहेम शारांत जल्मलो. हांगासर जारी जाला. तिसरें सवाल जेजूच्या येण्याक वाट तयार करूंक कोणाक धाडटा म्हणून प्रवाद केला? ए. एलिया, बी. मोइजे, सी. स्नानदतार जुआंव, डी. एलिशा. सारकी जाप ऑप्शन सी. स्नानदतार जुआंव. हो प्रवाद मालाकी 3रो अध्याय 1 वळ. पळया, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर. हांगासर प्रवाद केला. मातेवा प्रमाणे सुवार्ता 11वो अध्याय 10वी आनी 11वी वळ. म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा. तो तुज्या येण्याक वाट तयार करतलो. मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नानदतार जुआंव प्रास व्हरतो दुसरो ना. हांगासर हो प्रवाद पूर्ण जाला. 4थो सवाल जेजू 30 नाण्यांक विक्रीत जातलो म्हूण कोणें प्रवाद केला? ए. इजाइया, बी. कीर्तन, सी. जेरेमिया, डी. जकारिया. सारकी जाप ऑप्शन डी. जकारिया. हो प्रवाद जकारिया पुस्तकांत 11वो अध्याय 12वी वळ. ताणी म्हजी मजुरी मेजली रुपयाची 30 शेकेलां. हांगासर वाचूंक मेळटा. मातेवाचो वांजेल 26th अध्याय 15th वळ. हांव ताका तुमच्या अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली. हांगासर हो प्रवाद जारी जाला. 5वें सवाल ताणी तोपलेल्यांचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून कोणें प्रवाद केला? ए. इजाइया, बी. जकारिया, सी. मालाकी, डी. जेरेमिया. सारकी जाप ऑप्शन बी. जकारिया. जकारियाचे पुस्तक 12वो अध्याय 10वी वळ. आनी आपणे तोपलेल्याचेर ती नदर घालतली.
हो प्रवाद जो आमच्या वांजलांत 19 अध्याय 34 आणि 37 शिपायामदल्या एकल्यानं बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तांणी तपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. 6वें सवाल जेजू आमच्या पातकां खातीर चिरडालो ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हणलो प्रवाद खंयसर वाचूंक मेळटा. ए. किर्तन, बी. इजाइया, सी. मिखा, डी. होसेया. सारकी जाप ऑप्शन बी. इजाइया. हो प्रवाद इजाइयाच्या पुस्तकांत 53 अध्याय 5वें वाक्य. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो हांगासर आसा. हो प्रवाद पेद्रूचे पयलें पत्र 2 अध्याय 26 वळू. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवच्या खातीर कुर्सायिल्ले आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां ववायलीं हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. 7वें सवाल जेजूची आंग वस्त्रां वांटून घेतात म्हणलो प्रवाद खंयसर बरोवन घाला. ए. किर्तन, बी. जेफानिया, सी. इजाइया, डी. म्हणण्यो. सारकी जाप ऑप्शन ए. किर्तन. किर्तनाचे पुस्तक 22 अध्याय 18 वळ. म्हजी वस्त्रां आपणा मदें ते वांटतात, म्हजे मस्तकाचेर ते चीट घालतात. हो प्रवाद नव्या सोल्ल्यांत जो अंसो 19 अध्याय 23 वळ. ताची आंग वस्त्रां खाण गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एकल्यान वांटून घेतली हांगासर पूर्ण जाला. 8वें सवाल जेजू एका गाडवाच्या शिंगराचेर बसून जेरुजालेमांत प्रवेश जातलो म्हणून कोणें प्रवाद केला. ए. दानियेल, बी. जेकारिया, सी. इजाइया, डी. जोएल. सारकी जाप बी. जेकारिया. हो प्रवाद जेकारिया 9 अध्याय 9 वळ. तो नितीवंत आनी जैतवंत तो खालतो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या तारुण पोराचेर बसून तो येता हांगासर उल्लेख आसा. आनी हो प्रवाद मातेवाची सुवार्ता 21 अध्याय 5 वळ. तुजो राय बळो आनी एक गाडवार बसलेलो, शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो हांगासर हो प्रवाद नव्या सोल्ल्यांत संपूर्ण जाला. 9वें सवाल जेजूक इजिप्तांतून आपोवन हाडटलो म्हूण कोणें प्रवाद केला. ए. इजाइया, बी. मिखा, सी. होसेया, डी. जेकारिया. सारकी जाप ऑप्शन सी. होसेया. होसेयाचे पुस्तक 11 अध्याय 1 वळ. म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो हांगासर प्रवाद केला. आनी हो प्रवाद मातेवाचो वंजेल 2 अध्याय 15 वळ. सर्वेस्परान म्हणलें तें इजिप्तांतून म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो हांगासर हो प्रवाद नव्या सोल्ल्यांत पूर्ण जाला. 10वें सवाल कुर्सार जेजूची खेळकुळां करतले म्हूण पोरण्या सोल्ल्यांत कोणें प्रवाद केला. ए. एजेकियल, बी. किर्तन, सी. जेकारिया, डी. इजाइया. सारकी जाप ऑप्शन बी. किर्तन. किर्तनाचे पुस्तक अध्याय 22 7 आनी 8 वळ. म्हाका पळयतात तीं सगळीं म्हज्यो खेबड्यो करतात, वोंड कोवळतात, तकली हालयतात. हो प्रवाद मातेवाच्या वंजलांत 27 अध्याय 39 to 44. हेणे तेणे वेतले, ताची निंदा करतले आनी तकली हालोवन म्हणटले, तूं देवाचें मंदीर नास करन, 3 दिसांनी तें उबारतलोय हांगासर हो प्रवाद पूर्ण जाला.
निमाणे सवाल तुमकां विचारच्या फुडें आदल्या व्हिडिओंतल्यान सवाल जेजून शिसांक दिश्टी पडोवन कितें म्हळें ह्या सवालाक सारकी जाप जावन आसा शांती तुमकां. ह्या सवालाक पयिल्लें सारकी जवाब कमेंट केल्ली जावन आसा आयरीन डिसोजा. हिका अभिनंदन पाठयता. हे निमाणे सवाल तुमकां जावन आसा. हांव फातयो नाशिल्ल्या म्हजो उंडो केल्ल्या इश्टानूच म्हाका विकृत केलो म्हणलो प्रवाद खंयसर वाचूंक मेळटा. ह्या सवालाक सारकी जवाब कमेंट बॉक्सांत आमकां तिळशिया. वेगळी कमेंट करा. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.